प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांचे उरपोंजे पडून जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशें आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. खरी खुशालकाय. ओतम्यान आपूण गरीब म्हूण जाणान ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें. रुदोन कोत्तात ती सुभागी. देव तांकां बुजवण दितलो. बोली ती सुभागी. प्रितूम दायज तांचें. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी. देव तांकां दादोशी कोत्तलो. दोयाळ ती सुभागी. देव तांची दोया कोत्तलो. काळजान नितळ ती सुभागी. ती देवाक पळयतली. शांती करता ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाडो दीत आनी सगळे जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी सदोच बरी जायात. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमचे आदीं प्रवाद्यांक तशेंच तांणी दुमाडो दिलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आमकां कशी खुशालकाय, खरी खुशालकाय कशे भाशेन आमच्यान जिवंक जाता ताजे विशीं तो आमकां शिकयता. आनी आयज बाबणीनो, आमी खूब वस्तू आयकल्यात ह्या शिवर्तमानान, पूण आयज आमचो नियाळ फकत ह्या 5वी वडीर धरया. आनी जेजू कितें म्हणटा ह्या 5वी वडीन? तो म्हणटा, बोळी ती सुभागी, प्रितूम दायज तांचें. बोळी ती सुभागी, प्रितूम दायज तांचें. बाबणीनो, ह्या उतराचो अर्थ आमकां मेळपाक आमकां सोजमणी मेळोंक जाय. आमी खंयच्या काळार आसा. आमी आतां निमाण्या काळार आसा. आनी निमाण्या काळ म्हणजे आतां हो संवसार काबार जातलो, आमी सगळीं मोत्तेले अशें न्हय. बोळी ती सुभागी, प्रितूम दायज तांचें म्हणजे कितें? जो कोण ह्या वेळार ह्या दिसांनी बागयोन जिवीत जियेता, एक पवित्र जिवीत जियेता, आपल्या ओतम्यान, मोनांत आनी आपली कुडीन, ती आतां सांबाळून आसतली जेजू येत पर्यंत. आनी ती आतां ह्या नव्या संवसारान म्हणजे ह्या नव्या प्रितुमीचेर जेजू बरोबर जियेतली. म्हणटच बाबणीनो, आमकां खरेपणी ह्या नव्या प्रितुमीचेर वा ह्या नव्या संवसाराचेर जिवंक जाय जाल्यार जेजू बरोबर आमी बोळी आसपाक गरजेचीं, आमी खालती रावपाक गरजेचीं. आनी खालतेपण म्हणजे कितें? खूब लोक समजता कोणा उलयना, एकदम शांत रावता, ताका लॉज दिसता, एका कोनशाक बसता, कोण आपलो चड आवाज करिना, तो जावन आसा एकदम खालतो मनीस. ती जावन आसा बोळी. पूण ती चुकल्या. आमच्यान भायल्यान आमच्यान बिश्ट्यांक दाखोवंक जायता की आमी एकदम म्हणटात ते भशेन आमकां लॉस दिसता, आमकां कशें आमी फोर्सान फुडें येना. पूण आमच्या काळजान जेन्ना आमकां आमचें खालतेपण ना, आमी भितरल्यान घमंडी आसा, भायल्यान आमच्यान दाखोवंक जाता की आमी खालती म्हणून, पूण देव आमचें काळीज जाणा. म्हणटच भितरल्यान आमचें काळीज खालतें जावपाक जाय जाल्यार, आमी खरेपणी खालती मनशां आसूंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकोन, देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरून, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन, आमच्या आमच्या सैमा प्रमाणे न्हय, आमच्या भावना प्रमाणे न्हय, आमकां दिसता आमकां कोणें दुखयला त्या प्रमाणे न्हय, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे. म्हणटच देवाचें उतर आमकां सांगता, कोणें आमकां एका आमच्या तोंडार थापड मारलें, वय आमी खालती ना जाल्यार आमी आमचो दुसरो पोलो दाखोवची ना. पूण जो कोण खालतो आसा तो आतां देवाचें उतर आयकता. म्हणटच तुवें ताका थापट मारलें जाल्यार तो दुसरो पोलो दाखयता. कित्याक? तो आपली चोत्राय जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर दवरता. देवाचें उतर म्हणटा, दी आनी देव तुका दितलो. आमी खालती ना जाल्यार आमी केन्नाच दिवची ना. आमकां सदांच आशा आसतली, आनीक जाय आनीक जाय आनीक जाय. पूण जीं कोण खालती आसात ती देवाचें उतर आयकतात. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, दी आनी देव तुका दितलो. म्हणटच बाबणीनो, जीं कोण खरेपणी बोळी ती सुभागी,
कित्याक प्रितूम दायज तांचें जातलें आनी केन्ना जेजू आतां परतून येवपाचो आसा. जेजूचो वेळ येवपाचो. जेजू पयलो पाटी येयलो तो सरवंडार म्हणून येयलो, पूण आतां जेन्ना येतलो तो एक झूज को येतलो, तो एक खरो राजा को येतलो. पूण आतां तो सगल्या पासत येवंक जायना, पूण जीं कोण बोलीं आसात, जीं कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात, जीं कोण खालती आसात, जीं कोण ज्या लोकांनी देवाचें उतर आपलो धोनी केला, तांकां तो आतां येतलो, तांकां तो मोहिमा दितलो, तांकां तो वाखाणटलो. कित्याक ह्या लोकांनी देवाचें उतर वाखाणलें, ह्या लोकांनी देवाच्या उतराक मोहिमा दिली, देवाच्या उतरा प्रमाणे तीं चल्लीं, आपल्या भावना प्रमाणे चलोन न्ही. म्हणटच जो कोण खालतो रावता, बिश्टान उगी रावन बिश्टो आपल्या लॉस धरून कोनशाक बसून तो खालतो जायना. जो कोण म्हणटा कोणें म्हाका दुखयलो, कोणें म्हाका त्रास केले, हांव अपमान घेवचो ना, पूण हांव आतां देवाचें उतर सांगता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतो ना. आनी जेन्ना आमी लोकां बरोबर आमी थंयसर कमी लोक आसत जाल्यार आमी ओगी रावची ना. देवाचें उतर कोण आड येतात ताचेर आमी उलयतले हांव. कित्याक तेन्ना कोण खालतो तो, कोण देवाच्या उतराक मोहिमा दिता, तांकां देव मोहिमा दितलो. म्हणटच खूब पाटी आमी लोकां बरोबर आसता, आमी अनभावार्थी लोकां बरोबर आसता, पूण आमी तोंड बंद कोत्ता. आमकां कोणाचे बरोबर त्रास नाका, कोणाची झगडीं नाका, पूण बाबूण देव पळयता. देवान जेजून आमकां सांगलां की जेन्ना तो थंयसर लोकां बरोबर आसलो आनी लोक थंयसर कुस्केंपण आनी पातक कोत्तालो, तो कितें म्हणटालो, देंवचारा म्हजे कडसून कोण सोडो, गॉड गेट बिहायंड मी सेटन. पूण आमी म्हणटा काय आमकां सगल्या बरोबर बरे भाशेन जिवंक जाय, सगल्या बरोबर शांतीन जिवंक जाय आनी देंवचारा बरोबर आमी जियेता. पूण आयज आमी खालती जाल्यार, आमी खरी बोळी जाल्यार आमी आवाज कोत्तेले, आमच्या देवाक मोहिमा दितले. कित्याक ताजें उतर जावन आसा आमचो अधिकार. आनी जो कोण देवाच्या अधिकारान चलता, जो देवाक मोहिमा दिता, देव ताका मोहिमा दिता. आयज बाबडे आमी चुकल्या जाल्यार देवाचें भोगसणें मागून आमी खरेपणी खालतेपणी जियोंक, बोलींच ती जियोंक आमी सुभागी जावंक. आनी हें आमचें प्रितूम दायज जेन्ना जेजू परतून येतलो तें आमकां जावंक. आयज तान आमी देवाचें उतर आमचो अधिकार करया, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलया, देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवया, देवाचें राज फुडें सरपाक वावरुया. आनी खरीपणी एक दीस जेजू जेन्ना येतलो हें प्रितूम आमचें दायज जावंक आमी आयजतान तयारी करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.